टिटोजाचो मालक रिकार्डो डिसोजा शैलेंद्र वेलिंगकर हांणी मजेर केल्ले भ्रश्टाचाराचे तशेंच लोकांची घरां मोडपाचे आरोप हांव न्हयकारतां अशें कळंगूटचो आदलो सरपंच तसोच हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या रिंगणांत देविल्लो भाजपाचो उमेदवार जोसफ सिक्वेरा हांणी कळंगुटे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. रिकोर्डा चलयता तें मांबूस रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आसा अशेंय ताणें सांगलें. टिटोजान एक प्रेस कॉन्फरन्स जालें वेरीन तो सैलेश वेलिंगर आहलो, मागीर जॉर्ज म्हणून एकलो आहलो आनी रिकार्डो डिसोजा कॅन्डिडेट रायट. आनी तेणेन म्हाका खूब एक्यूज केलो, पर्सनल एक्यूज केलो. हांव तेजे हितून सांगूंक सोदतां की हो रिकी आयज म्हाका दिसता तो आपणाच्या सेन्सान ना, तो वेलिंगकर आपणाच्या सेन्सान ना आनी जो जॉर्ज आहा तो आपणाच्या सेन्सान ना. एवरीथींग इज ऑन रिकॉर्ड्स. तेणें आमकां एक्यूज केलो की आमी घरां मोडपाक गेलेली म्हणून, मागीर कोणाक नोटीसी धाडल्यो म्हणून, कोणाक पयशे घेतले म्हणून आनी हेर खूब वस्तू. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की बाबा रिकी तूं पॉलिटिक्स खेळोंक येयला जाल्यार पॉलिटिक्स खेळ. दुसऱ्याचे हानार दुसऱ्यान तुका आर्म दिला ते जोझफाचेर जोखिना काय म्हणून. जर तर तुका खरेंच जोखूंक जाय आसलें जाल्यार इतलें वर्सां तूं खंय आहलोय.